जर सर स्पीकर सर आम्ही जर आता अर्दे कोटी जर परत टेंडर करपाक लागले जाल्यार सबजुडायज मॅटर जावन परत ते उरपाक नाका जाता तितके बेगीन जावचें म्हणून जी आमची मॉनिटरींग कमिटी आसा ह्या मॉनिटरींग कमिटीची मिटींग घेवन जे थारायता दॅट वील बी द फायनलायज आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें वतले. Speaker sir, package ji काढल्या very important. Speaker sir, this is very important because the state's money is involved in this. Speaker sir, किती झालं हा package जी काढल्या ती इकलेली हा ती अंडर व्हॅल्यू करून इकली हा. Speaker sir, 14 crores is already in the possession of the Aryan. Speaker sir, 14 crores is already in possession of Aryan. The tourism department should have taken the money with them. Speaker sir, no cure, no pay was the government has already the agreement to you. The position and so speaker sir माननीय मंत्री minister and maka reply दिवंक ना की whether they are going to continue with the same person or they are going to सांगले नी ताणी सांगला होता नाही. no he has not given an assurance that this person cannot be continued. Okay, निलेश काब्राल. स्पीकर सर आता हो इश्यू चालू असताना म्हाका अनेक मंत्र्याकडे क्वेश्चन विचारपाक जाय. they have given wrong information. This particular company who was removing the ship wrong information काढले म्हण तेजे कितें एक्शन जातले. दुसरे म्हणल्यार ती शिप कोणे घातलेली तेजेर एक्शन जातले कितें इतले आता लोक बॉम्ब मारता 13 वर्सां जाली ते काडूंक ना. आमचो सरकार काडटलो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तेजेर एक्शन जातले आनी आता जर तो तेका परतून जर त्या मनशाक दितले जाल्यार तो कसो काडटलो आनी ते बॅलन्स करप तेकाच व्हरपाक दितले वो समथिंग एल्स विल बी डन. आनी हेजेर मातशें उत्तर दिवचें आनी तेजे कडेन बँक गॅरंटी जी आसा ती परतून 10 कोटीची कितें घेवपाची आसली ती घेतले. हे सगळेचे मातशें सांगले उत्तर दिल्यार बरें पडटलें. पहिले सुवातेर स्पीकर सांगता की बँक गॅरंटी जी लॅब जाल्ली आसा हेच्या खातीर ऑलरेडी बँकेक आनी आमच्या कंपनीक आमी लेटर बरयल्लें आसा आनी ही बँक गॅरंटी आतांच्या आतां करची म्हणजे त्यांनी ते काम जे करपाचें आसा ते कामाक हात लावच्या पयलीं तेंच्यांनी बँक गॅरंटी इट शूड बी इन अ फोर्स म्हणजे जावपाक जाय हे पयलीं आमी करून घेतलें. दुसरें स्पीकर सर जो ज्या कंपनीची ही जी रिवर प्रिन्सेस आसा ह्या रिवर प्रिन्सेसची जी रिवर प्रिन्सेस ज्या कंपनीची आहा ह्या कंपनीची आनी सरकारचे मेळून जे झगडें आसा हे झगडें हायकोर्टान चल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता ह्या हायकोर्टान जेन्ना सबजुडायज मॅटर आहा ह्या बाबतींत आमी चड पडचे न्हू. तेन्ना हायकोर्ट जे आमकां कितें वर्डीक दितले जे कितें आमचे रुलींग पास करतले त्या प्रमाणे डेफिनेटली जर आमच्या गोंया प्रदेशाक जर आनी त्या कोळंगूटच्या कानोळच्या बिचाक जर हें जालां प्रॉब्लम आयला जाल्यार डेफिनेटली ताजे कडल्यान आमी वसुली करून घेतले. हाच्या पलीकडे आनी म्हाका कितलो टायम लागतलो 13 वर्सां पयलीं लागले ते सेपरेट धरून आतां तुका कितलो टायम लागतलो ते सांग न्ही. तूं कितलो तो जर करना आर्मियान सेपरेट करना जाल्यार तुका कितलो टायम लागतलो कित्याक खूब इफेक्ट जाता ते कोस्टल बेल्टाक. बरोबर येस स्पीकर सर की ही जे काडपाचें आहा परत सांगला त्या प्रमाणे हे आमचे हावजींग सेशन आसा तुका परत जाय जाल्यार तेजेर मागीर हांव स्टेटमेंट करता. पूण तुका एक सांगता की 5 तारखेर जी आमची मॉनिटरींग कमिटीची जी मिटींग आसा ही मॉनिटरींग कमिटीची मिटींग जाल्या नंतर आमी थारायतले आनी सेक्रेटरी टुरिजम थारायतलो की ताजेर एक्झॅक्टली कितें आहा पळय तें फायनलायज करत आनी आमकां मिनीट प्लेस करतलो. ताज्या नंतर कितक्या दिसांनी काडप म्हणजे पावसा पयलीं काडप इज इट पॉसिबल आसा आनी ते जर परत काडटलो जाल्यार बाकीची लायसन्सीस किंवा बाकीचे जी परमिशनां आसा स्पीकर सर ही परमिशनां घेवप तितकीच म्हणजे एखादें व्हडे बुडलें आनी व्हडे बुडलें काडलें अशें ना तर तेजी आनीक ते काडटलो जाल्यार रिलेटेड खुबश्यो फॉर्मेलिटीज आसा खुबशीं लायसनां घेवपाचीं आसा परमिशनां घेवपाचीं आहा ही सगळीं परमिशनां काडची पडटलीं. 13 वर्सां रावले मरे सरकार आमचें 1 वर्सां जालां मरे. तेच म्हणटा आनी लास्ट स्पीकर सर कन्सिडरेशन कमिटीक सांगचे की स्क्रॅप जे काडटले तेजेर लक्ष घालचे. गेल्या वर्सांनी स्क्रॅप काडले सगळ्यान व्हडलो 100 टन काडलो. स्पीकर सर स्क्रॅपाचेर सगळ्यान व्हडलो गोलमाल जाल्लो हा अंडर व्हॅल्यू करून स्क्रॅप विकलेले आहा आमचे पयशे स्पीकर सर ते इट इज द मनी ऑफ द स्टेट टू रिसीव दॅट मनी स्पीकर सर. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर इन्क्वायरी शुड बी तेच सांगताले स्पीकर सर आता जे भशेन उलयल्या पाचो जो सांगता पळय ताजेर इन्क्वायरी जाय जाल्यार करुया. स्पीकर सर विजिलन्स नाल्यार इन्क्वायरी आता जे भशेन दोनूय माननीय आमदारांनी सांगला ताजेर अशें दिसता की अरिहंत हॅज चिटेड द गव्हर्मेंट. वॉट इज द गॅरंटी ऑफ द मिनिस्टर दॅट द चिटर वोंट चीट अगेन. आता तूं ताकाच परते दिता
खंयची गॅरंटी की तो परतो तेच करचो ना म्हणून त्या वयल्यान. आनी सेकंड म्हणल्यार एनवायरमेंट इम्पॅक्ट स्टडी तूं म्हणटा करूंक ना म्हणून. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट स्टडी कशी ना? एक टोटल पॉप्युलर बीच काबार जाता, लोकांचे लायफ काबार जाता, आनी तुम्ही स्टडी करना म्हळ्यार बॉब मारतकूच स्टडी करतले काय ऑन युअर ओन यू वील डू समथिंग ऑर यू वील वेट फॉर 13 years. तुझो फ्रेंड आशिल्लो ना आला ते ना कोण फ्रेंड म्हणते नाका. 36 crore was supposed to be spent to restore that beach. 36 crores was supposed to be spent to restore that beach. Just because that the sand came back and the beach got restored on its own. सर दोग जाण विचारता कोणाक आन्सर करप हे म्हाकाय कळना. स्पीकर सर इन्क्वायरी जावपाकूच जाय. जे रॅकेज काडला एक्शन कितें करता ताजेर? ते रॅकेज काढला पळय तेचेर अंडर व्हॅल्यू करून विकलेला. हाफ ऑफ दॅट रॅकेज इज नॉट ऑन रेकॉर्ड. इट इज सोल्ड डायरेक्टली. आन्सर स्पीकर सर पहिले सुवातेर कशें आसा जाणा की आमच्या ऑनरेबल मेंबर दोगांयनी सांगला की हो प्रश्न जो आहा हो 13 वर्साचो प्रश्न आसा. सर रॅकेज गेल्या वर्सा काढला. स्पीकर सर रॅकेज इज रिमूव्ड लास्ट इयर. अरे सांगता मरे आयका विचारा देर इज अ टाइम देर इज ऑल्सो टाइम सांगता मरे. स्पीकर सर हो प्रश्न जो आसा हो 13 वर्साचो प्रश्न आसा आनी स्टेट डिझास्टर म्हणून हांवें हेजे आतांच सांगलें. हेच्या पयलीं खूब फावट इवन आमी त्या सायडीन आसतना आमी हो विशय काडलेलो की स्पीकर सर 13 वर्साचो जो प्रश्न आसा की स्टेट डिझास्टर म्हणून पयशे थंयच्यान हाडल्या नंतर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे हातून इन्वॉल्व आसा आनी एका मनशाक ते काडपाक दिला अर्धे काडपाक दिवना. मे बी ताणें अर्धे काडलां आसतलें पूण काडून घेता ते फूल काडटलो म्हणून कितें गॅरंटी? स्पीकर सर लेटर दिल्लें आसा आख्खी काडली म्हणून शिप. म्हाका सांग ना एक सांग म्हाका खंयच्या आधाराचेर तूं म्हणटा की ती उरल्या ती 180/40 परते काडटलो? सर देसाय ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय दिस इज आवर मनी. दिस इज ऑफ द स्टेट.